Hello, my name is Carlos. I come from Barcelona, Spain, and I'm visiting all these places and feeling what the beliefs of the people and how the culture, how the belief comes from so far away and still is pure and the best in the world to feel inside and only outside. Thank you. म्हजें नांव जोना सोजा हांव आल्ल्यांतलें म्हणजे आमी वर्सान येताय त्या गोंय सायब आमकां खूब आवडटा आहा म्हणलें सदां वर्सा येता आनी आमी दुयें त्या हाडलोली देवान आमकां जायती बरें केलां आनी गोंय सायबाक आमी सदां मागताय आनी आज पासून भावाडटा आनी आमी गोंया येताय सदां. म्हजें नांव अजय कुमार. म्हाका थ्रोट CA जालेलो. थ्रोट CA मिन्स थ्रोट कॅन्सर जालेलो म्हाका. देवा कडेन मागून म्हाजें तें दुयेंत आज पर्यंत बरें आसा. आतां म्हाका प्रॉब्लम कांयच ना आनी देवा कृपेन आजून हांव बरे भाशेन उलोवपाक म्हाका म्हाजो आवाज गेलेलो. टोटल म्हाजो आवाज गेलेलो. तो आवाज म्हाका परतून मेळ्ळा. आज पर्यंत हांव बरें आसा. हे देवा कृपेन म्हाका हेजे फुडें सुद्दां देव म्हाका सारकी दवरपाक कडेन मागता. म्हजें नांव फिलोमेना क्लासो. हांव नावेलीसान आयलां. आमी ल्हानपणीसान हांगासर येतात. आमकां जायतें बरेंपण हे गोंयचे सायबाशी मागून मेवलां आनी हें म्हजें बाय ल्हान आसतना पोटान आसतना 4 म्हयने आसतना हालो नासलें. हांगासर मीस आयकता आसतना म्हज्या पोटान हालपाक लागलें आनीकूय जायतीं बरेंपण आमकां गोंयचे सायबा वरवीं फाव जाल्यात. सो आमी सदांच मेळूंक न्हय फक्त फेस्ताक पूण आनीकूय 6 तारखेर मीस जाता जावं 23rd जाता तेन्ना आमी येवचें आनी गोंयचे सायबाक भेट करची आनी ताचे पासत दीत भासचें. हांव मारियो डिसोजा गांवांत रायसो सालसेडी सावन येयलो आनी हांव पंचायतीचो वांगडी. हांव वर्सां हिंगा नोवेनाक येता कित्याक म्हाका हांवें सगलें मागलोलें म्हाका मेवलां आनी म्हजो बाब आनी बाय आसा आनी हांव सेंट फ्रांसीस झेवियराक मोगान येता आनी सगलें नोवेनाक करता आनी पेट्रिसियो फादर पॅरिस प्रिस्ट सगळीं वर्सां वळी बरी तयारी करता तो आनी जायते जे डिफरन्स कितें शिकोवंक मेवता कितें चेंजीस करता आनी जायते एक हांव वाचतालो वडोचो एक बरोसो एक नियाळ तेणी बरयला. तेजो बरो एक इमेज तिजी बरी एक हेंशी तिजी उर्बा एक बरी आसा. सो पॅरिस प्रिस्टाक हांव पयले आदी तुका हॅपी फेस्ट मातशें पोरबी तुका करता. My name is Valency and we are from Benaulim. आमी ल्हानपणीसान हिंगा सेंट फ्रांसीस झेवियर ओल्ड गोवा येतालीं. आमची डॅडी आसतना पासून येतालीं एंड आफ्टर मॅरेज आमकां भुरगीं आसना सो वी प्रेड हियर म्हणजे आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर थिंगा आमी चॅपलान बी गेलीं. वी ड्रँक वॉटर फ्रॉम द वेल एंड ऑल and he blessed us with a child and I give thanks to St Francis Xavier and all the saints. I used to pray and say thanks to Mother Mary and Jesus. So this is the blessing, biggest blessing we got in our life. And आमगे आतां कितें प्रॉब्लम बी आसल्यार आमी like we comes here आमगे गोवा येतो गोस बी आम मोस्टली येताय. So we get a peace of mind here and म्हगे घोवाच्या कामाचेरूय he was struggling for the promotion. He got that also. So for all the blessing we thank him. Thank you.